नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ले एंट्री फी घोटाळ्याची पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान घेतली खर दखल। मोले धरून सगळे नाक्यावेले हिशोब आणि वसुलीची चौकशी सुरू, अधिकारी पुकपुकले। मिड डे मिलाचो दर्जो तपासपाक पीटीए जबाबदार। ताणी प्रमाणपत्र दितकच स्वयंसहायक गटांक पैसे वाडयल्ले वेळेन कांय शाळांक सवलत। पावसान गाठली इंचाची 75। काणकोणचे चापोली सोडल्यार सगळी धरणां बल्लीत तुडूंब। दक्षिणेतली कुशावती, देवसाना, साखळेची वाळवंटी व्हावतात धोक्याच्या पातळे म्हऱ्यान। रस्त्याचे काम बाबत न्ही, दाट पावस पडिल्ल्यान रस्ते जाल्यात पेड्डेर। प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचेर पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकाराचे स्पष्टीकरण। पणजे पर्वरे रस्त्याची तीच गत। आणि लायटीचे नित्याचे कटकटीक लागून पर्वरे आमदारा उपरांत राष्ट्रवादीने वीज मंत्र्याचेर मारलो बाण। राजन म्हणटा लायट नाती ना, टॅरिफ वाडले, बिलाय वेळेर नात। खबरो विस्तारान। मोले चेक नाक्यावेल्यान प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ले घोटाळ्याची पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान खर दखल घेतल्या। मिडियान बरो रिपोर्ट हाडलो। हे रिपोर्टावेल्यान पीडब्ल्यूडीन मोले चेक नाक्या सयत हेर चेक नाक्यावेलो हिशोब आणि रेकॉर्ड तपासपाक सुरवात केल्या। हातून घुसपल्ले आड कारवाय जातली। तातून पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर घुसपल्ले असल्यार तांची चौकशी जातली, अशें ढवळीकारान उलोवन दाखयला। मोले चेक नाक्यार ऑपरेटर ट्रकवाल्यांकडल्यान आपल्याक जाय तशे पैसे प्रवेश फी म्हूण घेता ही खबर प्रुडंटान मंगळारा व्हिडिओ पुराव्या सयत उक्ताडार हाडिल्ली। प्रुडंटाचो व्हिडिओ रिपोर्ट पीडब्ल्यूडीन चौकशे खातीर व्हेला। ऑपरेटर ट्रकवाल्यांकडल्यान 500 वा 300 रुपया घेताले आणि तांकां रिसीट दिनाशिल्ले। रिसीट नाशिल्ले पैसे बॉल्सान वचपाचे। आता रिपोर्टावेल्यान पीडब्ल्यूडीन प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्या। म्हजो चीफ इंजिनियर अलॉंग विथ पीडब्ल्यूडी विजिलन्स ऑफिसर हे दोगूय थंय इमेजीएट गेल्ले आसा, सगळें चेकिंग चल्लां आनी जे कोण हेतूंत इनवॉल्व आसा दे वील नॉट बी इन सर्वीस ऑफ गव्हर्मेंट। तथ्य आसा अशें आदळ्ळां अशें म्हाका ज्यो काही गोश्टी कळ्यो त्या वयल्यान कितें तरी तातूंत आसा। आतां तें कितपत आसा हें पळोवचें पडटलें। जे व्हेकलाक आमी पयशे घेवपाक जायना ताजो नंबर आमी नोट करता डायरेक्ट। समज एक कॅमेरा वयल्यान व्हेकल गेले आनी जर तो डायरेक्ट नोट ना दॅट मिन्स दे आर डुईंग समथींग। जे इनवॉल्व आसा भितर, मागीर तो इंजिनियर आसूं किंवा दे वील बी रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब, जाल्यार आमी ताजेर क्रिमिनल केसूय फायल करतले। बेस्ड ऑन दीस मोले वी विल गो टू ईच एंड एवरी चेक पोस्ट एंड वी विल मेक एन इन्क्वायरी एंड वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ना 4-4 म्हयने पेमेंट जावना हें सत्य आसा, कारण खंयचो गव्हर्मेंट स्टाफ जो आसता ताका सँक्शन जाय पडटा। सादारण 4-5 दिसां पयलीं आमचे कडेन पावला, 15 दीस जातले मॅक्झिमम पावल्या। पीडब्ल्यूडीचे अधिकाऱ्यांनी बुधवारा मोले चेक नाक्याची पळोवणी केली, पूण तशें कांय दिसूंक ना अशें पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियरान सांगले। आयल्या ते पैशा प्रमाण ट्रकवाल्यांचे नंबर आणि आयिल्ले पैसे तपासून पळयतले अशें तांणी सांगले। Today you have done the inspection over there. Yes, we had been all. What you find out there? Everything satisfactorily going on now. We are not found so far any irregularities there. So there is some confusion in the people's mind, saying that we are allowing vehicles without taking money. Some of them are which are exempted vehicles. K22, which is Belgaum registered, that we is to exempt. ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार, रिपोर्टर विवेक प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर। मदले सुटयेचे खाण दिवपी आप मजत गटांक पालक शिक्षक संघटना खाण बरें आसा काय ना ताचें प्रमाणपत्र दिता। ताचे उपरांतच तांकां पैसे मेळटा। ताका लागून पालक सरकाराक जबाबदार थारावंक शकना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। मदले सुटयेचे खाण तपासूंक गृह विज्ञान महाविद्यालयांतल्यान पास जाल्ले 12 जाणांची निरीक्षक म्हूण नेमणूक करतले। पालकांनी प्रमाणपत्र न्हयकारल्यार गटांक पैसे मेळचे ना। शाळांचो वेळ वाडयल्ल्यान ज्या शाळांक त्रास जाता तांकां तात्पुरती सवलत दिवपाची तयारी मुख्यमंत्र्यान दाखयल्या। मदले सुटयेचें खाण दिवपी आप मजत गटांचे प्रतिनिधी बरोबर शिक्षण मंत्री पर्रीकाराची बुधवारा बसका जाली। भुरग्यांक शिरो दिवच्या बदला दुसरें खाण दिवपाचो शिक्षण खातें विचार करता म्हूण पर्रीकारान सांगलें। फुडल्या आठवड्यान वी आर अपॉइंटिंग 12 फूड क्वॉलिटी इन्स्पेक्टर्स, होम सायन्स जाल्ली भुरगीं। दे वील गो एंड चेक अप एवरी कुकिंग प्लेस
And I will like to tell parent association that unless they certify the quality, we don't pay. So it is actually they are supposed to check the quality. They should not certify it. If food is bad, you write there, food is bad, I will not pay him. उसगांवच्या सेंट जोसेफ स्कुलांत मदले सुटयेचें खाण भेळशेवंक नाशिल्लें वा तातूंत वीख बादाय दिसूंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान एफडीएच्या रिपोर्टाचो संदर्भ दिवन स्पश्ट केलें. उपरांत मुख्यमंत्र्यान पालकां बरोबर बसका घेतली. शाळांचो वेळ वाडयिल्ल्यान कांय शाळा पालकांक त्रास जाता आसत जाल्यार तांकां सरकार तात्पुरती सवलत दिवं येता. फुडल्या सोमारा मंगळारा हे विशीं जायरात येतली अशें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलां. I have not agreed anything. I have listened to them. I have told them that the final decision will come in terms of concession. School timing will not change. But some difficult schools, some problems to some parents may get some concession so that they can adjust themselves over a period of time. Immediately तांकां अडचण जावची ना. But Monday it will come. I have taken into consideration difficulties faced by parents. What they expressed to me is what I have already heard from many parents. The change has resulted into a uncomfortable situation and it has not resulted into a comfortable situation. We will allow them to come to comfort. ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. गोंयांत सांज मेरेन पावस इंचाचे 75क तेंकलो. गोंयची चडशीं धरणां तुडुंब भरून व्हांवतात. दक्षिणेंतली कुशावती, देवसाना आनी साखळेची वाळवंटी धोक्याच्या पातळेच्या म्हऱ्यान व्हांवता. अंजुणे आनी साळवले तुडुंब भरल्यात. आमटाणे आनी पंचवाड्याचे म्हैसाळ भरून व्हांवता. काणकोणचे चापोले धरण भरपाक अर्द मीटर उरला अशें उदका स्रोत खात्याचो मुखेल अभियंतो संदीप नाटकर्णीन प्रुडंटाक सांगलें. वाळपय सांगे सारकेल्या वाठारांत 100 इंचावयर पावस पावला. पावसाचो नेट असोच उरल्यार सप्टेंबर सोंपता म्हणल्यार सरासरी पावस सहज 100 इंचावयर वतलो. पळयात रिपोर्ट. फाटले कितलेशेच दीस पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयांतली सगळीं धरणां तुडुंब भरल्यात. साळावली, पंचवाडी आनी आमठाणे धरणां पुराय भरल्यात जाल्यार चापोली धरणाचें उदक अर्दो मीटर सकयल आसा अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचो मुखेल इंजिनियर संदीप नाटकर्णीन दिली. साळावली लेवल अबाउट 51.6 काय कितलो आसा म्हणजे ओव्हरफ्लो चालू आहा थंय. अंजुनाची लेवल सध्या आसा 92.40 सुमार. आमी बफर दवरलेलो आसा जस्ट टू रूट फ्लड्स विच आर कमिंग इन. आमठाणे आनी पंचवाडी आर ओवरफ्लोईंग प्रेझेंटली. चापोली इज अबाउट इट हॅज गॉट अबाउट 50 सेंटीमीटर्स गेट ओवरफ्लो. पूर्व आमकां जवळ जवळ आयच्या दिसाक 3.41 कमी आशिल्लो मीटर कमी आशिल्ले 3.41 आनी आजच्या दिसाक आमगे अर्दच मीटर उदक कमी आहा. अंजुणे धरणांतल्यान उदक सोडिल्ल्यान वाळवंटी न्हंयक हुंवार आयला. दक्षिण गोंयांतल्यो कुशावती आनी देवसा नाला ह्यो न्हंय उपाट भरून व्हांवतात. मात भिवपाची गरज ना अशें संदीप नाटकर्णीन सांगलें. There might be inundation during high tides, but it will go off during low tides. And we are trying our level best to route the floods so that we leave the water only during low tides. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.